देशान भारतीय जनता पार्टीच्यो कितल्यो महिला अध्यक्ष जाल्यो नॅशनल आणि स्टेट, हाजो आंकडो तांणी दवरचो. आज मोदीच्या कॅबिनेटान 72 मिनिस्टर आसात, तातूंतले फक्त 7च महिला मंत्री, म्हणल्यार कितले आता ते 9.7%. एनडीएचे आज फकत एकूच महिला चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ 21 चीफ मिनिस्टर्स. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार जर तर आज आमी नेशन वाईड पळयत जाल्यार 1654 म्हणजे 1654 महिला भितर फक्त 164च महिला, विच इज अबाउट 9.9%. 7 वुमन आउट ऑफ 72 मिनिस्टर इज ओनली 9.7%. आणि गोंय राज्यान जेन्ना तुजे कडेन आज 3 महिला आमदार आसा तेन्ना एकूय तूं मंत्रीपद कित्याक दिना? काँग्रेस पक्षान या देशाची पहिली प्रधानमंत्री महिला काँग्रेस पक्षान दिली. ताच्या उपरांत फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर सुचित्रा कृपलानी ही काँग्रेस पक्षान दिली. आज या देशाक पहिलो प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटील हे काँग्रेस पक्षान दिली. सो म्हाका दिसता पयलीं हांणी आपले घर पोवचें, पयलीं तांणी आपली कर्मां पोवची आनी मागीर तांणी काँग्रेस पक्षाचेर उलोवचें. आज आमी सगळ्या राज्याचे जर तर पळोवपाक वचत जाल्यार उत्तर प्रदेशान 52 पैकी फक्त एकूच महिला मंत्री आसा. मध्य प्रदेशान 31 पैकी एकूच महिला मंत्रीपद आसा. राजस्थानान 25 पैकी 2 आसात. महाराष्ट्रान 42 पैकी 4 आसात. गुजरातान 26 पैकी 3 आसा. बिहाराक 30तल्यो फक्त 2. ओडिसान 16तल्यो फक्त 2. हरियाणात 14तल्यो फक्त 2. आसामाक 16तलो फक्त 1. छत्तीसगडाक 13तल्यो फक्त 1. उत्तराखंडाक 9तल्यो फक्त 1. आणि गोंय राज्यान 12 मंत्रीपदांतले महिला 0. सो हाज्या वयल्यान दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी महिलांक रिस्पेक्ट करना. आणि जी काल तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हे फक्त लोकांक दिशाभूल करप. आय कंडेम द press conference of Chief Minister yesterday, and I would request now Captain Viriato Fernandes to put more light on this women reservation bill, who was a part of the discussion of that special session which happened in Delhi. नमस्कार. हालींच बजेट सेशन आशिल्लें, which was a long session. 27 जानेवारीचेर स्टार्ट जाल्लें आनी एप्रिलाचे 2 तारखेर काबार जाल्लें. ते 4 तारखेर एप्रील पासून चालपाचें आशिल्लें. हें हांव कित्याक सांगता? कित्याक जेन्ना एंडाक आयले आमी, एंड ऑफ मार्च, तेन्ना सेक्रेटरी जनरलाची सगळ्यांक नोटिफिकेशन आयलें, सॅटर्डे संडे वील बी वर्किंग. कित्याक आमकां टायम ना. मदीं हॉलिडे आयिल्ली, तो टायम ना. कित्याक 5 राज्यांनी इलेक्शन जावपाचें आसा. 5 राज्यांनी, केरला, तामिळनाडू, पुडुचेरी, वेस्ट बेंगॉल आनी आसाम. सो सगळे एमपींक आपापणाच्या राज्यान वचपाक जाय प्रचार करपाक. सो आमी बेगीन काबार करतले. 2 तारखेर एप्रिलाक काबार केले. व्हेरी इम्पॉर्टंट. एमपींक राज्यांनी वचपाक जाय प्रचार करपाक. सो आमी कितें आसा बिझनस ते बेगीन काबार करया. दॅट मिन्स सरकारान नोट केल्लें की आमकां सगळ्यांक वचपाक जाय म्हणून. बरी खबर. जाल्यार सडनली प्रधानमंत्री जेन्ना केरला आसा आपणाच्या स्पीचीन, ताजे मे बी स्लीप ऑफ द टंग जाले आनी ते तोंडांतले आयलें, आमी स्पेशल सेशन मागतले बायलांक रिजर्वेशन दिवपाक. हें ताच्या तोंडांतले आयलें. आनी एक आमकां नोटिफिकेशन येता की 16, 17, 18
देर इज अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लमेंट. कित्याक ते सांगिना, एंडाक पासून आमकां सांगूंक ना वाय दी स्पेशल सेशन. हे कित्याक लिपोवन दवरलेली. वाय आर यू नॉट टेलिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट. कित्याक पार्लमेंट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वेर आख्ख्या भारताचें बरें वायट कितें आसा तितलें थंय डिस्कशन जावपाक जाय. आनी सगळे MP रुलींग जावं ओपोजिशन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ते जावच्या पयलीं सगळ्या पार्टयेंचे जे लिडर आसता तांचे कडेन एक मिटींग जाता, बिजनस एडवायझरी कमिटी आसता आनी थंय ते सांगता आमी हें बील हाडपाचें आसा, हाचे बिलान हें आसा, आमकां तुमचो समर्थन जाय. दीस इज अ नॉर्मल प्रोसिजर. कित्याक तांणी सांगलें इम्पॉर्टंट बील, बट इम्पॉर्टंट बील तेच सांगिना, फक्त ताच्या तोंडांतल्या भायर आयिल्ले केरळाक प्रचार करतना. सो आमकां खबर गमली आं कितें तरी आसा विमेन रिजर्वेशन. बट विमेन रिजर्वेशन बील पास जालें सप्टेंबर 2023 युनॅनिमसली बील पास जाल्लें. सो हें कसलें बील हाडूंक सोदता. मागीर भितरली खबर गमली आमकां डिलिमिटेशन बील हाडूंक सोदता म्हणून. डिलिमिटेशन. सो जेन्ना 15 तारखेर आमी सगळे पावले दिल्ली, 16 तारखेर पार्लमेंट कमेन्स जालो 11. आमकां कळून येता 3 बिलां कन्सर्न मिनिस्टरांनी मांडली. वन वॉज दी 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बील, जे विमेन्स रिजर्वेशन बील, ताका नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हणटा पळय ते, हें एक बील जे ऑलरेडी पास जाल्लें 2023. दुसरें डिलिमिटेशन बील, हें डिलिमिटेशन बील. तिसरें म्हणटा युनियन टेरिटरीज लॉज, ते आमकां लागना म्हणून ते हांवें हाडूंक ना. बट हीं 2 बिलां. आमी कित्याक हीं आख्खी बिलां हाडल्यान, जशें आमचे अध्यक्षान सांगलें, चीफ मिनिस्टरान प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, हांव गॅरंटीन सांगता ताणें बिलां वाचूंक ना. आनी हांव ताका निमंत्रण दिता, यो खंय बसया, हांव तुका एक्सप्लेन करता. तूं आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, ते बी दम आसा जाल्यार, एंड यू वील रियलायज तुजे पळय बॉसीस आसा दिल्ली सरकार, तांणी सगळ्या लोकांक इंडियाचे फटयले, इन्क्लुडींग आमची महिलांक फोटी मारल्यो. सो हाचेर जेन्ना बिलां मांडली ते म्हणपाक लागले तिनूय बिलां बराबरीत आमकां जाय. वन वॉज कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आनी दुसरी सिंपल बील, सादारण बील. ती जनरली एज पर प्रॅक्टीस एंड प्रेसिडेंस ती बिलां बराबरी हाडनात कॉन्स्टिट्यूशन. इवन आमचो एडवोकेट कार्लोस विल एग्री की ही कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट आनी अदर सिंपल बिल्स ही मांडनात. आनी सेक्रेटरी जनरल तो सांगता ही हाडपाक जायना. सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्लमेंट तोय सांगता, बट ताचें कोण आयकना, सरकार आयकना. भासाभास कमेस जाली. आनी जेन्ना भासाभास जाली, दॅट डिबेट, डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग वॉज एट द व्हेरी हायेस्ट लेवल, बिकॉज हांगा आमच्या भारताचें फ्युचर वॉज बींग डिसायडेड. सो हातून भितर कितें डिबेट जाली आनी खंय सरकार रॉंग फुटार सापडलो तें तुमकां सांगता. हें बिल विमेन्स रिजर्वेशन नाशिल्लें, तें फक्त विमेन्स रिजर्वेशन म्हणटात. मेन आमचो हेतू आशिल्लो डिलिमिटेशन. तर डिलिमिटेशन करपाक तांणी सांगलें ज्यो 543 पळय सिट्स आसा इंडियेक लोकसभा, त्यो 850 सीट करूंक सोदता म्हण. 850 सीट. आनी ताका डिलिमिटेशन कमिशन आसतलें. आनी जेन्ना डिबेटान गेले तेन्ना आमी तांकां सांगलें, याद केली, हें डिलिमिटेशन जेन्ना पयलीं इंडिपेंडन्स, इंडियेचें इंडिपेंडन्स जावन जेन्ना डिलिमिटेशनाचो विशय आयलो, एक फावट जालें. दुसरे फावट 1971 जेन्ना सेन्सस जालो तेन्ना त्या सेन्ससान कळून आयलें
की ते कळून आयले की सडनली देर इज अ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. इंडियेचें पॉप्युलेशन पळय आसा हाता भायर वता, अनकंट्रोल्ड इट इज एक्सप्लोडींग. आनी अशें जर केलें जाल्यार इंडिया वील बी इन डीप ट्रबल. सो तेन्ना सेन्ससाचो डेटा पुरो स्टडी केलो आनी तेन्नाची प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीन आनी तिच्या सरकारान एक डिसिजन घेतलें. सगळ्या स्टेटाच्या सरकारांक तांकां इन्फॉर्म केलें की आतां आमी फॅमिली प्लॅनिंग करपाक जाय, आमचें पॉप्युलेशन कंट्रोल करपाक जाय, आमकां प्रॉब्लेम जातले. प्लस हेल्थ कॅर प्लस एड्युकेशन. सो हे 3 मुद्द्यांचेर फोकस घालो सरकारान. आनी तेन्ना सांगलें सगळ्या राज्यांक वी वील गिव यू इन्सेंटीव जे पळय कोण अचीव करता इन हेल्थ, इन एड्युकेशन एंड इन पॉप्युलेशन कंट्रोल, आमी तुमच्या स्टेटीक इन्सेंटीव दितले. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाव दॅट पर्टिक्युलर इन्सेंटीव आनी हे डिलिमिटेशन बील कशें कॉन्ट्रडिक्ट जाता पळय तें. सो तेन्ना ज्यो सावथाक स्टेट्स आशिल्ल्यो केरला, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इवन जेन्ना हांव रिसर्च करतालो म्हाका मेळ्ळें गोंयचोय पॉप्युलेशन वॉज फॉलिंग अंडर कंट्रोल, तशें सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्रा. सो हे पॉप्युलेशन कंट्रोल इन्सेंटीव्स जे घेतले, फॅमिली प्लॅनिंग इन्सेंटीव्स घेतले, प्लस एड्युकेशन एंड हेल्थ कॅर, हे हांगा बरें इम्प्लिमेंट जाले, ताजो रिजल्ट बरो येवपाक लागलो. वेर एज नॉर्थ इंडिया पळय आसा, UP, बिहार, मध्य प्रदेश म्हणटा सेंट्रल, ते सगळे हाता भायर गेले. पॉप्युलेशन वाडत रावले, कोण केअर करना. टू गिव यू अ फॅक्ट, आयज पासून आमचे गोंयचे फर्टिलिटी रेट पळय आसा इज अबाउट 1.3. म्हणजे आमचे जी महिला आसा एवरेज 1.3 भुरगीं आसा तांकां इन गोवा, विच इज मच लोअर देन UK, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी. सो आमी गोंया पळय खंय पावले पळय ते फुडें आसा. UPचे खंय 2+, बिहाराचे ऑलमोस्ट 3. सो हातून एक कितें जालें, तेन्ना इंदिरा गांधीन सांगलें की बाबा वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीज स्टेट्स which have responded well. आनी अशें जावतकूच तिणें सांगलें 25 वर्सां फुडें वी वील फ्रीज डिलिमिटेशनाचें करचें न्ही. ताजे उपरांत 2001 जेन्ना टायम आयलो परते बेस्ड ऑन सेन्सस डिलिमिटेशन, तेन्ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आशिल्लो, BJP पार्टयेचो प्रधानमंत्री आशिल्लो, ताका आमी स्टेट्समॅन म्हणटा. ताणें सेन्सस स्टडी केलें आनी ताणें पळयलें की सदर्न स्टेट्स हॅव परफॉर्म्ड एक्सिडिंगली वेल आनी नॉर्थ स्टेट्स हॅव फेल्ड मिजरेबली. आनी जें इंदिरा गांधीन डिसिजन घेतलें तें ताणेंय सेम डिसिजन घेतलें की 2021 पासून सेन्सस जातलो तेन्ना पासून, म्हणजे फ्रॉम नेक्स्ट 25 वर्सां 2001 to 2026 तेन्ना पासून आमी फ्रीज करतले, डिलिमिटेशन करपाचें ना म्हूण. नाजाल्यार कितें जातलें, सिंपल एग्जाम्पल, जे स्टेट्स बरें परफॉर्म केला इन एड्युकेशन, हेल्थ, फॅमिली प्लॅनिंग, पॉप्युलेशन कंट्रोल सगळें, तांचेर अन्याय जातलो. तांच्यो डिलिमिटेशनान तांच्यो सिटी लेस जातल्यो कित्याक तांचें पॉप्युलेशन लेस आसा. अरे सरकारान सांगलें तांकां तुमचें पॉप्युलेशन लेस धरा, सो त्या खातीर तुमी लेस सिटी दितले, तांचेर अन्याय करतले. आनी जे UP, बिहार आनी ते हाता भायर गेल्ले, आयकूंक ना सरकाराचे, दे फेल्ड इन ऑल दीस पर्टिक्युलर थिंग्स, तांकां तुमी रिवॉर्ड करतले आनी सिटी दिवपाक. जे 80 सिटी आसा त्यो तांचे 140 जातल्यो. इट इज लायक सेईंग इश्कॉलान एक भुरगो बरो शिकलो, अभ्यास केलो, खूब मेहनत केली आनी ताका मागीर ताचे मार्क्स कट करता. म्हणजे सदर्न स्टेट्सांचे कशें. आनी जो भुरगो क्लासीकूच येना, आयल्यार टिचरींची फकाणां करता, झगडीं करता, फेल, ताका तुमी एक्स्ट्रा मार्क्स दितात.
UPची स्टेट जाली. असली हे चीफ मिनिस्टरान सांगपाक जाय. सो दीस वॉज द आर्ग्युमेंट की हे तुमचें डिलिमिटेशन सारकें ना. सो सदर्न स्टेट्स टुगेदर टोटल तांचो पर्संटेज ऑफ लोकसभा जाता 24.7 आनी डिलिमिटेशनान तांचे 20% येता, डावन जाता. आनी अमित शाह थंयसर स्पिचीन सांगता सबको 50% इन्क्रीज होगा. अरे तांचे लेस जातले प्रोपोर्शनली. आनी UPचे बिहाराचे भयंकर इन्क्रीज जातले. राजस्थान बरे. सो दीस वॉज द लॉजीक. सो हे जेन्ना आमचे डिबेटान जाले आमी तांकां सांगले की बाबा हे डिलिंग करपाक जाय. विमेन्स रिजर्वेशन आनी डिलिमिटेशन आर टू डिफरंट थिंग्स. विमन रिजर्वेशन आसा ते पास केलें, फूल आमी समर्थन दिल्लो सप्टेंबर 2023. आतां लागू करा. आमी चॅलेंज दिली. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन तांकां चॅलेंज दिली. प्रधानमंत्री सांगले कल आप लागू करो, हम लोग समर्थन देते. ब्लँक चेक. आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन श्री KC वेणुगोपालन प्रधानमंत्री उभा राहून सांगले सर मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं पार्टी के तरफ से, लागू करो म्हणून बोलालो. फाल्यां इम्प्लिमेंट आम्ही सपोर्ट करता. विमेन्स रिजर्वेशन 1/3 इम्प्लिमेंट कर. 5 सालां पळय ते BJP एग्री जायना. हातून कळून आयले दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन विमेन्स रिजर्वेशन बिल. दे वर इंटरेस्टेड इन डिलिमिटेशन. UPच्यो आनी बिहाराच्यो सिटी वाडोवपाक. दिस वॉज अ चॅलेंज आमी दिलें आनी इट गोज ऑन रिकॉर्ड. इट गोज डे पळय पार्लमेंटान कोण उलयता ते रिकॉर्डर. ताणें सांगलें एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन होल्डिंग कॅबिनेट पद तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिया ब्लॉक ताणें सांगलें फाल्यां लागू कर. बट BJP एग्री जायना. तांकां जाय डिलिमिटेशन. सो डिलिमिटेशन बिला फाटल्यान हे लिपुल्ले कशें विमेन रिजर्वेशन. सो विमेन रिजर्वेशन म्हणून तुम्ही डिलिमिटेशनाचो एजेंडा फॉरवर्ड करताले. सो दीस वॉज द एंटायर एजेंडा. आनी दुसरें म्हळ्यार जेन्ना सप्टेंबर 2023 जेन्ना हें बील पास जाल्लें विमेन रिजर्वेशन तेन्ना प्रधानमंत्रीन सांगुल्ले स्पिचीन इट इज अ सिव्हिलायझेशनल कमिटमेंट. इफ इट इज अ सिव्हिलायझेशन कमिटमेंट जाल्यार तुवें तेन्ना लागू कित्याक करूंक ना. आनी तेन्ना त्याच सेशनान श्री राहुल गांधी दॅट टायम ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ताणें आनी आमची CPP प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीन तिणें स्पिचीन सांगुल्लें इम्प्लिमेंट इट फॉर 2024 इलेक्शन. आमी तुमकां फूल सपोर्ट दिता. बील पास जालें तेन्ना प्रधानमंत्रीन कितें सांगलें आमच्यान तें लागू करपाक जायना. वी हॅव टू डू सेन्सस ऑफ 2026. एक्चुअली इट वॉज 2021. जो 2021 तांणी करूंक पावूंक ना कित्याक 2 रिजन्स दिले. वन इज कोविड आनी दुसरें ऑपरेशनल रिजन. ते ऑपरेशनल रिजन ते कांय खबर ना बट ऑपोजिशनान आयकून घेतले. फायनली 2026 ताणें म्हळें जेन्ना 2026 सेन्सस जातले तेन्ना आमी विमेन रिजर्वेशन लागू करतले बेस्ड ऑन द सेन्सस ऑफ 2026. जाल्यार सडनली हे स्पेशल सेशन मागतात आनी सांगता वी वील डू दीस बेस्ड ऑन द सेन्सस ऑफ 2011. सडनली कांय एक्सप्लेनेशन दिवप ना कांय ना. सर हातून गोवा प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन ST कम्युनिटी. सो प्रधानमंत्री विचारूंक सोदता आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदता आमचे ST बील पास जाला मरे पोरू. इट बिकेम अ कायदो. जाल्यार तो 2027 कित्याक लागू करिनात. दॅट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ओल्ड सेन्सस न्ही. पास जालें करा मरे. ते तुमी डिले करता फॉर 2026 सेन्सस. आनी विमेन्स रिजर्वेशन 2011 म्हणटा म्हणजे तुमकां जाय तशें तुमी घुवडायता. दॅट मिन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द दिस थिंग ऑफ ST कम्युनिटी. हातून ते सापडटा पळय दे कॉन्ट्रडिक्टिंग देमसेल्फ. सो आमच्या ST कम्युनिटीकूय कळटलें हे की ह्या सरकारान तांकां कशें फटयल्या पळय ते. नेक्स्ट सप्टेंबर 2023 हें बील पास जाल्लें विमेन्स रिजर्वेशन.
16 तारखेर ह्या फर्स्ट डे भासाभास जाली आनी आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशनान तांकां आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन श्री के.सी. वेणुगोपालान तांकां विचारलें, तुमी 3 वर्सां पयलीं बिल पास केल्लें आमी सपोर्ट केल्लो, तुमी नोटिफाय कित्याक करूंक ना? वॉट अ ग्रेव कितें म्हणटा ते एक स्टंबल जाल्लो गव्हर्मेंट. करेक्ट डॉक्टर? 2023 सप्टेंबरान विमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास आनी हांणी नोटिफाय करूंक ना अजून पासून. आनी 17 तारखेर जेन्ना आमी पार्लमेंटान आयले सकाळीं, सडनली आमकां मेवता की 16 तारखेर रातचे नोटिफाय केला न्ही म्हणजे पळय. सो notification on the night of April 16, 2026, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam passed in 2023 was notified. 3 वर्सां. That means you were never interested in women's reservation. सापडले, सारखे सापडले पार्लमेंटान. They did not know what to do. आणि 17 तारखेर जेन्ना वोटिंग जालें, they lost. आनी काबार जावन आमी भायर आयले जाल्यार हे प्लेकार्ड घेवन सगळे आसा एगेन्स्ट ऑपोजिशन. दॅट मिन्स तुमकां सगळी खबर आशिल्ली, तुमी ऑलरेडी रातीक प्लेकार्डां घेवन आयिल्ले, म्हणजे सगळे तुमी नाटक केल्ले भायर प्रोटेस्ट करपाक. प्लेकार्ड कशे पावले, बॅनर कशे पावले? अरे 8:30 वोटिंग जाला, रिजल्ट वॉज देअर ऑन द स्क्रीन. आमी भायर येता म्हळ्यार प्लेकार्ड आनी बॅनर रेडी. दॅट मिन्स यू न्यू दॅट यू आर लुजींग. दॅट मिन्स यू हॅड ब्रॉट दीस बिल ओन्ली तमाशा करपाक, बायलांक फटोवपाक. अजूनय आमी चॅलेंज करता ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी अँड ऑल ऑपोजिशन, इफ यू रियली मीन द वेल बिईंग ऑफ द विमेन इन इंडिया, इम्प्लिमेंट कर 2023 चे 30% स्ट्रेट अवे डिक्लेअर कर. कित्याक करिना तुमी? दॅट मिन्स दीस स्पेशल सेशन वॉज नॉट फॉर विमेन्स रिजर्वेशन. ते पास जाल्ले. इट वॉज ओनली फॉर डिलिमिटेशन बिकॉज 2029 indications are they are getting wiped off. BJP, they have failed. Inflation, law and order. शेतकामतीचे म्हणले ताणी डबल इन्कम करतले, काबार काय ना. जवानांक म्हणले रिस्पेक्ट दितले, काय ना. सिंदूर ऑपरेशन पळय सगळे भायर येता. वेन यू कुड हॅव फिनिश्ड पाकिस्तान, तुम्ही विड्रॉ करता. कित्याक? एप्स्टीन फायलान नांव आसा म्हूण भिता. कोण डिक्टेट करता? प्रधानमंत्री. कोणाच्या प्रेशरार आसा तो? इफ यू आर सो मच वरीड अबाउट और इफ यू आर सो मच अबाउट वेल बिईंग ऑफ विमेन, जाल्यार मणिपुराच्या बायलांक तुम्ही कांयच उलोवंक ना. प्रधानमंत्रीन जाबूत काडूंक ना. उन्नाव जेन्ना रेप जाली कांयच उलोवंक ना. हाथरस कांयच उलोवंक ना. जेन्ना दिल्ली ऑलिंपिक विमेन रेसलर्स प्रोटेस्टाचेर आशिल्ली, तो ब्रिज मोहन काय कोण तो वॉज इन्वॉल्ड इन मॉलेस्टेशन रेप, तेन्ना तुमी वचूंक ना. यू ऑल सेंड पुलीस आनी तांकां लिफ्ट केल्ली थंयसरली. तेन्ना तुमकां दिसूंक ना बायलाचें वेल बिईंग? सो हे सगळे दिशाभूल म्हणटा पळय ते करपाक केल्ले डिलिमिटेशनाक लागून. आनी त्या खातीर जेन्ना हें बील 131st अमेंडमेंट बील जेन्ना आमी डिफीट केलें, आमी बसले आनी थंय सांगलें दुसरी 2 बिलां हाडा. नाका म्हणपाक लागले आमकां. सापडले. दॅट मिन्स दे न्यू दॅट आमकां जाय आशिल्लें डिलिमिटेशन, तें आनी आतां हाडून कितें फायदो? सो दिस इज हाव दे वर एक्सपोज्ड. हे पळय सगळे प्रेस कॉन्फरन्स चीफ मिनिस्टर घेता आनी हल सगळे आयज आमी तुमकां फूल सांगलां कशें फोटी मारतालो पळय तो. दुसरें, आय वील एंड अप बिकॉज एडवोकेट काल्लूस हॅज टू ऑल्सो गिव हीज व्यूज. हांगा डिलिमिटेशन बील पळय कशें केल्लें पळय तें. डिलिमिटेशन बील, द डिलिमिटेशन कमिटी वॉज सपोज टू बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. तातूंत हू वूड अपॉइंट गव्हर्मेंट, चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, तर कांयच येना.
आनी ताका एसिस्ट करपाक 5 members of parliament and 5 MLAs from a state were supposed to assist the chairman of the delimitation committee. आता हातून very interesting, they are known as associate members. They 5 MP आणि 5 MLA, they are known as associated members of the delimitation committee. हांगा बिलान बरयल्लें आसा, none of the associated members shall have a right to vote or to sign any decision of the commission. म्हणजे तांकां बाबड्याक अशें वचन बसयल्या, you cannot sign, you cannot talk, तोंड मन करून बस. It is there in the bill. This is the bill. That means for name sake, म्हाका पळय कितें जाय, UP 140 सीट तुम्ही ओग्गी सायन मारतले. Secondly, it says whatever the decision of the delimitation committee cannot be challenged in any court. म्हणजे अमित शाह आपणाक जाय तशें जेरिमेंडरिंग म्हणटा ते जाणो, मॅनिपुलेशन ऑफ द बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्री, न्यू कॉन्स्टिट्युएन्सी करतले, यू कॅनॉट चॅलेंज. वन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा मे बी हांगा बीजेपीचो स्ट्रॉंग होल्ड आहा, हो एक थंयसरलो एक वोट, थंयसरले 5 विलेजीस पयस तांकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी, यू कॅनॉट चॅलेंज. सो दीस वॉज सगळें पळय हें स्पेशल सेशन वॉज डन, ते सापडले, एक्सपोज जाले आनी हें सांगून आय थिंक सो यू वील बी हॅविंग नाव फेअर नॉलेज की पार्लमेंटान कितें जाल्लें पळय तें. आनी कोणाक बिलां बी जाय, आय कॅन गिव बोथ दीज बिल्स फॉर रेफरन्स एज प्रूफ. आनी आय रिक्वेस्ट senior advocate Carlos to give his expert views on this. हिटलरा टायमाक एक मिनिस्टर ऑफ प्रोपागंडा म्हूण आशिल्लो, गॅबल्स म्हणलेलो, आनी तेच एक कला आशिल्लें, स्पेशलायजेशन आशिल्लें, कितकोन एक फोट मारपाक आनी फोट रिपीट करपाक, ओ कितकोन पॅकेजींग करपाक ती फोट आनी कितकोन भायर काडपाक. ही कला BJPची जाल्या. आनी रायट फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर रायट अप टू आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फोटो मारपाक स्टार्ट केले. पयले करताले, आतां हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन अ फूल लाय. And this is half truth which is being told to people आणि लोकांक फटोवपाक सोदतात. कॅप्टनान सांगले ते प्रमाणे हे बिल हाडलें तेन्ना एक नॉर्मली तूं जाणा हो कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट, कित्याक 2/3 मेजॉरिटी आसपाक जाय हावजान पास जावपाक. 2/3 मेजॉरिटी ना जाल्यार बिल पास जायना. आनी कॅप्टनान सांगलां एज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट सेशन काबार जाली आनी ते गेल्ले आनी सडनली तांकां परत आपयले. नॉर्मली असले इम्पॉर्टंट बील आसात तेन्ना देर इज समथींग नोन एज फ्लोर मॅनेजमेंट वीच इवन द रुलींग पार्टी वील डू टू सी द सपोर्ट वीच दे कॅन गेट. हांकां फ्लोर मॅनेजमेंट कांय नाशिल्ली. सडनली नेक्स्ट सेशन आपयले, थोडे दिसान काबार, 30 सेशन काबार जाता, बजेट सेशन काबार जातरी रोखडे ही आपयली. कित्याक आपयली? पयली चिंतू, इलेक्शन शेड्यूल अनाउन्स जालो, इलेक्शन प्रोसेस इज अंडर वे, इलेक्शन कोड इज अंडर वे. हांकां म्हाका दिसता कळ्ळें म्हूण भितरल्यान बायल्यो तेचेर एगेन्स्ट आसात म्हणून. आतां बायल्यो कितको फुलोवपाक आनी सांगपाक तुमकां नारी शक्ती म्हणटात, तुमकां पावर दितात म्हूण सांगपाक तांकां रिजर्वेशन दितात म्हूण. आनी रिजर्वेशनाच्या नांवान हे डिलिमिटेशन आनी इन्क्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स करूंक सोदताले. आतां ते तेंचे फेल जालो. पूण आनीक एक हांव सांगूंक सोदतां, हो बील कॅप्टनान सांगले ते प्रमाणे इवन पब्लीश जालो गजेटाचो 28 सप्टेंबर 2023 आनी हो ऑफिशियल गजेट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, दिस कॉल्ड द गजेट ऑफ इंडिया, ते दाखयता that the following act of parliament received the assent of the president of India on 28 September 2023 आणि published झाला 28 September 2023.
आनी तेन्ना 33% रिजर्वेशन बायलांक दिल्लें. म्हणलोले 2023 सावन हो कायदो पार्लिमेंटान पास केल्लो. पास केलो तेन्ना प्रधानमंत्रीन स्टेटमेंट केल्लो दूरदर्शनाचे जे आहा वेबसायटीचे आहा एंड थँक्यू म्हणला सगल्यांक. And he said that a positive discussion took place, Prime Minister took place over the women's assessment. Total of 132 members of both houses of parliament took part in the discussion. He thanked all the members for their support. Congress pakshan pasun support kello. The Prime Minister said that this bill will lead to a new confidence in the people of the country, and it also shows the positive thinking of all political parties, which will give a new energy to women's empowerment. आणि देखून आनी तेन्ना JP नड्डा म्हणून आशिल्लो BJPचो लिडर तेणें म्हणलां नारी शक्ती वंदन अभियान which was passed in the Lok Sabha yesterday. आतां हें तेंचें स्टेटमेंट आनी प्रेस कॉन्फरन्साचेर 2023. आतां सांगपाक ही 2026 काँग्रेस पक्षान ऑपोजिशन पक्षांनी डिफीट केले ते कित्याचें उलयनात. आनी कॅप्टन आज सांगलां की KC वेणुगोपालान इशो ब्रेज केल्लो की 2023 हें पास जालें तेन्ना तुमी आयज पासून नोटिफाय कित्याक केलें ना. तें रोखडे एक गजेट नोटिफिकेशन काडलो 16 तारखेर. हावस समन जातरी, सेशन डिबेट स्टार्ट जातरी, हो 16 तारखेर स्टार्ट नोटिफाय केलो. सांगपाक ती 2023 बिल will come into effect on 16 April 2026. तुका 3 वर्स लागले. तूं बायलेचें इतलें चिंता जाल्यार नारी शक्ती म्हणटात तूं आनी सगळे उतरां यूज करता आनी तूंच डिले करता कित्याक तुका फरें फोशन आशिल्लो बायलेंक कितें हेल्प करपाक. आनीक एक तेन्ना बिल पास जाल्लो तेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी थँक्स MPs, डिक्लेअर्स पॅसेज ऑफ वुमन्स रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा एज अ गोल्डन मोमेंट हें म्हणलोलें. आनी तेन्ना 454 members voting in favor and 2 were against. In that time 2023, and Congress party along with all other political parties supported this bill. That is why तो बिलाक 2/3 मेजॉरिटी मेळ्ळो. चिंत तो 2/3 मेजॉरिटी म्हणटात हे बिला मेळ्ळो ना. कित्याक हे बिला फाटल्यान कॅप्टनान दाखयले त्या प्रमाणे हांव तुमकां सर्क्युलेट करता द बिल. पयलें दाखयता की हे एडजस्ट करता परत 33% दिवपाक सोदता. आनी सेकंड हे ऑल्टरेशन ऑफ सीट्स विथ डिलिमिटेशन्स, इन्क्रीज नंबर ऑफ सीट्स. पूण हे इम्पॉर्टंट गोश्ट तुमकां सांगपाचें की बायलेचें रिजर्वेशन इज गोईंग बॅक टू 2011. मातशें हें याद दवर. On that census it is going back. आणि तूं आतां 850 सीट्स वाडोवले जाल्यार म्हणल्यार तूं कोण दादले भायर पडपाचे तांकां कॉमेट करपा आनी मागीर बायलेन तेंगे बायले आनी चलयांक नात्यांक काडपाचे फॅमिली राज करपाचो. हे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड रिजन फाटल्यान आहा तो बिलाचो. हांव हे मातशे 2 पॅराग्राफ वाचता. हिंगा म्हणला meanwhile the Constitution 106 Amendment Act 2023, popularly known as Nari Shakti Vandan Adhinam, amended Article 239AA and inserted Article 330A, 332A and 334A in the Constitution to provide for reservation of nearly 1/3 of seats for women in the House of the People and the legislative assemblies, including women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes, with the objective of achieving greater participation of women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The said provisions contemplate that such reservation shall become operative after the first delimitation is undertaken on the basis of relevant census taken after the commencement of the said act. आत पळय हे बिलान तुमी एक्सेप्ट करतात की तो बिल आशिल्लो तो बिल पास जालो 2023. आतां गेम हिंगा. Second paragraph. The next census and consequential delimitation exercise
will thereafter take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize one-third reservation for women, including women belonging to the scheduled castes and scheduled tribes, in the House of People and the Legislative Assembly of the state, National Capital Territory Delhi, and the Union Territories through demilitarized exercise to be undertaken on the basis of population figures of the latest published census. Thus, the implementation of the reservation of seats for women is linked to the constitutional scheme of readjustment in the allotment of seats so and so by redrawing the boundaries. The proposed bill would take. So this is what they wanted to show. So now if you look at this, they want to show that we are going to go on this 2011 census for women. Now making this, you are trying to make all these kind of reservations, you are also trying to make these seat adjustments. Backdoor was actually to give us seat adjustment. Increasing number of seats, and also punishing these people who belong to the scheduled caste, scheduled tribe and OBCs, because you will relate all this back to 2011. So this is the basic thing which happened, and they could not get the number. आता ही पॉलिटिकल गेम सरकाराची BJPची तुका खबर आसा की तुका 2/3 मेजॉरिटी गरज म्हण तूं वयता, तूं एक गेर्रा वयता, तुका मेशिनरी ना, तुका ज्ञान ना, कांय ना, तूं वयता थिंगा लोकांक फोटोवपा आमी गेले म्हूण, आनी मागीर सांगपा चुकोन जिखले जाल्यार आमी जिखले. आतां पेडे जाले म्हूण ब्लेम कोणा करपाक? तेंचो ब्लेम न्ही, ब्लेम ऑपोजिशना करपाक. म्हणलो दे वॉन्ट टू हॅव अ विन-विन सिट्युएशन. दे फेल, they blame us. They win, they blame them, they take the credit. Simple. This is politics. आणि आता रोडटात प्रेस कॉन्फरन्स घेवन असले वस्तू चेपोवन लोकांक सांगनासतना की हें बिल एक्चुअली पास जाल्लें म्हण, आनी बायलेक ते जस्टीस मेळपाक तुमी डिले केले. 16 तारखेर एप्रिलाचे नोटिफाय केली तो 2023 कायदो, आनी आतां तो पेडे जाले देखून, तुमकां लॉस जाले देखून आतां तुमी सगळे वयतात आनी सांगतात काँग्रेस पक्ष वायट आहा, विरोध आहा बायलेचेर, काँग्रेस पक्षान हें केलां. हांव रिपीट करना आमच्या काँग्रेस पक्षांनी कितें केलां बायले पासत, आनी बायले कितले बायले प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सगळे आनी मिनिस्टर जाले ते हांव म्हणना परत. म्हूण हांव एक सांगूं सोदतां, एक प्रायम मिनिस्टर आहा तेन्ना when he addresses the nation as a prime minister, election rally was आणि कितें म्हणतो, but when you address the nation as a prime minister, you have a certain sanctity in the office, and when you speak as a prime minister, you don't attack political parties as a prime minister. This press conference of the prime minister was one point agenda to try to strike at the opposition at their own failure, at their own failed game plan. And this they tried to put up सगळ्या महिलाक घेवन, महिला even could not answer your questions. तुम्ही इंचाले तेन्ना लॉस जाली आनी उठले आनी गेले, पडून गेले. शेमफूल. आनी आतां मुख्यमंत्री येता ते आतां फोटो फुडें व्हरपाक. एज अ चीफ मिनिस्टर I can understand he asks his party people, party representative, party president to say things. But when you are a chief minister of a state, I expect something more responsible to be spoken and not speak like this as if like you are a party man. Because you remember that you represent the interest of the entire state. You may be also a political functionary of a party, but you are a chief minister of a state. And you should tell the truth. Or don't come into that press conference. Thanks जायते मुंडी तूं येनाका. So तोय फटकेरो जाता. This is lies which is being told even by the chief minister of Goa, which is condemnable, and we don't agree with this. And this is only the art and the strategy of the BJP to fool the woman, to fool people, and try to take credit now, sympathy for having lost a game which they could never win.
एनी क्वेश्चन्स? काल तुमकां अँटी नॅशनल म्हणलं, काँग्रेस पार्टीक अँटी नॅशनल पार्टी म्हणलं, जावं तुमी भिता म्हणून सांगला हे बील जर आयलें जाल्यार तुमकां भंय आशिल्लो म्हणून सांगला. सो हाचेर कितें म्हणटा? न्ही पळय, आतां आमचे खासदार आनी आमचे एडवोकेट कार्लोस फरेरान ह्या सरकाराची फटिंगपणां तुमच्या मुखार दवरल्या. आतां देशाचो प्रधानमंत्री तांणी सांगलें तशें की एक सेंटिटी आसता. तूं थंय वेस्ट बेंगॉलाक वचून ताणें पळय जें भाशण दिलां, अंडरस्टँडेबल की तूं पॉलिटिकल भाशण दिवपाक थंय गेला. पूण जेन्ना तूं देशाचो प्रधानमंत्री म्हणून जेन्ना उलयता आनी तूं एका पॉलिटिकल पार्टेकूच टार्गेट करता, आज मेरेन ह्या देशान असलो प्रधानमंत्रीच पळोवना. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ताचो पपेट जाला. कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ही दामू नायकान म्हणलें की काँग्रेस पार्टी इज एंटी नॅशनल. आतां दामू नायकान म्हाका दिसता पयलीं कॅप्टनान सांगलें तशें की मुख्यमंत्र्यान हें स्टेटमेंट करच्या पयलीं तें बील वाचपाक जाय आशिल्लें. हे पोपट जाल्या, दिल्लीचे पोपट जाल्या हो मुख्यमंत्री आनी दामू नायक. दामू नायकान पयलीं आपल्या अध्यक्षाक, राष्ट्रीय अध्यक्षाक विचारपाक जाय की भारतीय जनता पार्टीच्या पार्लमेंटरी बोर्डान एकूच महिला आसा आउट ऑफ 11 मेंबर्स, विच इज 9%. सो पयलीं तुमी तुमच्या पार्लमेंटरी बोर्डाक 33% दिया मरे वुमन रिजर्वेशन. दुसरें, भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जें आसा तातूंत 2 महिला आसा आउट ऑफ 15, विच इज 13%. पयलीं तुमी तुमचें घर पळयात, पयलीं तुमचें घर सांबाळात. बीजेपीक जाला कितें की संवय जाल्या, कितेंय जालें की काडप आनी काँग्रेसीचेर घालप. तेंय बरें तांणी नेहरूक ब्लेम करूं ना म्हणून. कालच्या पयरच्या प्रधानमंत्रीच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांकां संवय जाल्या. कितें जालें की नेहरू की गलती की वजह से आज महिला को आरक्षण नहीं मिल रहा है. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आमी एवरी टायम पळयत आसात की तो फक्त गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करता. खरें एंटी नॅशनल जर कोण जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी ताजे मंत्री. काल जेन्ना आमी वास्को एक इन्सिडंट पळयलो, एका स्टेजीचेर जंय न्ही थंय जेन्ना एक मनीस येता आनी गोंयचे सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता, तो एंटी नॅशनल न्ही. त्या स्टेजीचेर प्रमोद सावंताचो मंत्री बसता, प्रमोद सावंताचे आमदारूय बसता, ते स्टेटमेंट एंटी नॅशनल न्ही. सिद्धी नायकाचे कितें जालें हें मुख्यमंत्र्यान सांगचें. आज गोंय राज्यान ड्रग्स खंयच्यान येता, कुडचडेची केस, सोहम नायक, हाजेर मुख्यमंत्र्यान उलोवचें. गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करून काँग्रेसीक एंटी नॅशनल म्हणप न्ही. कित्याक खरें जर तर कोणी एंटी नॅशनल जाल्यार म्हाका दिसता ही भारतीय जनता पार्टी. कित्याक तांकां वुमन रिजर्वेशन दिवपाचेंच ना. दिवपाचें जर आशिल्लें जाल्यार 2023 बील ते इम्प्लिमेंट करता आशिल्ले. व्हेरी सिंपल. स्पेशल पार्लमेंट सेशन जेन्ना मागोवन रातचे तांकां ह्यो जाता की अरे बाबा आतां तें इम्प्लिमेंटेशनाक घालया, विच शोज एंड एक्सपोजीस द हिपोक्रसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी. And we condemn that statement of the Chief Minister and the BJP President. ते म्हणतात काँग्रेसीन 23 नाटकां केल्ले म्हणटात, ती नाटकां आतां भायर येयल्या. अरे बिल कोणे इंट्रोड्यूस केल्ले? भारतीय जनता पार्टीन केल्ले, काँग्रेसीन करूं ना. काँग्रेसीन समर्थन दिल्लें, आमचो खासदारूय थंय आशिल्लो, समर्थन दिल्लें ओपनली. कित्याक इम्प्लिमेंट करूं ना? 3 वर्सां लागली, कित्याक तुमी इम्प्लिमेंट करूं ना हें मुख्यमंत्र्याक विचार. आनी मुख्यमंत्र्याक सांग की बिल तुज्या हातीन नाल्या एक कॉपी व्हरून ताका दी आनी तें वाच म्हूण सांग. आनीक एक हांव ॲड करूंक सोदता. काँग्रेस आमचे पक्षाचे आमदार आनी पार्टी वर्कर की कोणा काँग्रेस पक्षाचे आमी आतंकवादी जाल्यार तुमी आमचे काँग्रेस पक्षाचे मेंबर कित्याक चोरून वतात आनी BJP पक्षान घेतात, मंत्री करतात आनी बसयतात थिंगा. ते आन्सर दी न्ही, तांकां उडोवपाचो पयलीं जेलीन न्ही. एक इम्पॉर्टंट तुमकां आनी एक सांगता, मे बी आमचे मिस आउट जाले. 2026 सेन्ससाक कित्याक BJP रावना? कित्याक आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन एक कंटिन्युअस डिमांड घाल्लो आसा, कास्ट सेन्सस म्हणून, आनी ते करूंक सोदिना.
आणि हो कास्ट सेन्सस तेलंगणान केलो. देर वर 52 columns, 52 criterias. कोण बिलोंग्स टू विच क्रायटेरिया दिस इकॉनॉमिकली और वॉट एवर एडवांटेज डिसएडवांटेज हे सगळे आयले. बिहाराक केले जाल्यार तुमी कित्याक करिना? ते तर करीत दे विल कम टू नो द रियल स्ट्रेंथ एंड नंबर्स ऑफ द ओबीसी कम्युनिटी. आणि ओबीसी कम्युनिटीचो तो नंबर आयलो जाल्यार बीजेपी गेले, तांकां मागीर तांकां सिटी दिवच्यो पडटल्यो. ते ओबीसी कम्युनिटी दे वॉन्ट टू कीप इन द डार्क. This is the real reason they don't want to wait for 2026 census. मी दुसरे एंटी नॅशनलाचेर दामू नायकाक विचार की ताणें दोनूच स्वातंत्र्य सैनीक सांगचे जाणी देशाच्या आझादीच्या लढ्याक भाग घेतलो. मर्सी पिटिशनाक कोण बरयताले हे दामू नायकाक विचार. तो आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा. हे RSS संघटनान ह्या देशाचो नॅशनल फ्लॅग खंयच्या वर्सा एडॉप्ट केलो हे दामू नायकाक विचार. मागीर तुका कळटलें की कोण एंटी नॅशनल तो. ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळपा लागून ज्या चळवळींतल्यान आयिल्ल्या पक्षाक जर तर हो एंटी नॅशनल म्हणटा जाल्यार हे एंटी नॅशनल. आनी ह्या देशाचो फ्लॅग सुद्दां एडॉप्ट करूं नाशिल्लो मरे. Captain, I have a question for you. Since the bill is notified on 16th April, do you demand that it should be implemented? We told openly. We told that last day असा 18 तारखेर इम्प्लिमेंट कर, आम्ही सपोर्ट करता. Same bill. Yeah. After that also, Mrs. प्रियांका गांधी वाद्रा तिने प्रेस कॉन्फरन्स घेतले 18 तारखेर. आम्ही भायर आयले. She took a press conference and on behalf of Congress party as well as the whole India bloc तिने एक प्रपोजल दवरलो बीजेपी मुखार. चल एक दिसाचे सेशन आपय, तुम्ही सेशन आपयता तशें एक दिसाचे सेशन आपय आनी इम्प्लिमेंट करया. 33% रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करया. तुमकां पयलें सांगुल्लें येताय. हातून कितें आसा? तांकां 543तले कोणाक सीट दिल्ली नाका. आमच्यो सिटी दिवचे न्ही. आमी आनीक 300 हाडया, तातूंतले तुमी दिया. आमी आमचे दिवचे न्ही. कोण? आय एम टेलिंग यू, आय एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ साउथ गोवा, फाल्यां it is decided South Goa parliamentary seat has to go to Mahila, it has to go. I will support. It has to go. This is the commitment to the reservation. Tanka naka. So it has to be within existing 543. We are saying pass sale ni. So the ball is in now. BJP's court. BJP government. Aye. Any more? Thank you. Speak on that this time. Yeah. There's another this thing. कालची जी घटना जाली पयर इनफॅक्ट 18 एप्रिलाक वास्कोन एक प्रोग्राम आशिल्लो आनी त्या प्रोग्रामाक गौतम खट्टर ह्या यूट्यूबरान जे थंय भाशण दिलें, वी कंडेम दॅट एक्ट ऑफ दॅट गौतम खट्टर आणि वी डिमांड that immediately such people should be arrested. आता काल जेन्ना ताजो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना एक गोंयान एक वातावरण तयार जालें आनी खरेंच जी ताणें भाशा थंय यूज केल्या असल्या लोकांक गोंयान एंट्रीच दिवपाक जायना. आतां काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की असले हेट स्पीच जे करता पळय तांकां बॅन करचे. तातूंतलो एक म्हणटा तो राजा सिंग, तेलंगणाचो, आय थिंक ही इज एन MLA इफ आय एम नॉट रॉंग, बजरंग दलाचो, जो येवन लोकांक, कित्याक आतां हें इलेक्शन इयर, भारतीय जनता पार्टीक आतां रियलायज जाला की हें इलेक्शन आमी जिखपाचें ना म्हणून हांगा येवन कम्युनल टेन्शन करप, लोकां भितर फूट घालप. गोवा विच वॉज नोन फॉर सोशल हार्मनी एक सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आनी खूब अशे इन्सिडंट जातले. सो वी डिमांड दॅट द चीफ मिनिस्टर, आतां हांव स्टेटमेंट वाचतलो चीफ मिनिस्टराचो, की ताणें उल्लेख केलो की मॉविन गुदिनोन म्हणतो थंय आडोवपा जाय आशिल्लो. आतां म्हाका एक सांग, मॉविन गुडिनो आडोवपाचो मागीर प्रश्न, जेन्ना हो इन्सिडंट 18 तारखेक 5:30 काय 6 वरांचेर जेन्ना जालो आणि काल जेन्ना आमच्या कोर्तालीच्या ब्लॉक अध्यक्षान जेन्ना ऑफिशियल कंप्लेन केली विथ दॅट व्हिडिओ तेन्ना हो इशू भायर आयलो.
सो 24 वरां मॉविन गुदिनो उगी कित्याक बशिल्लो? दाजी साळकर आज सांगता आय कंडेम म्हणून. तूं 48 आवर्स कित्याक उगी बशिल्लो? कित्याक तुमी त्या स्टेजीर आशिल्ले. मॉविन गुदिनो, दाजी सालकर, संकल्प आमोणकर, हांवें आयकलां की एक आमदाराची बायलूय आशिल्ली स्टेजीर बसून हांसताली म्हणून, हांसताली. विच इज सीन इन दॅट व्हिडिओ. सो हाचो अर्थ कितें की इलेक्शन इयर हो कदाचित ते थंय जो आतां तारापूर प्रोटेस्ट चल्ला, ज्या प्रोटेस्टाक आतां फूल गोंयभरच्यान ट्रॅक्शन मेळटा फॉर दॅट 39A, ते डायवर्ट करपाक हें हो कितें एक प्रकार हे भारतीय जनता पार्टीन हाडला काय असो एक विचार मनान येता. सो वी डिमांड दॅट फक्त ताजेर FIR करून जावची ना. द कायंड ऑफ लँग्वेज ही हॅज यूज, ही हॅज टू बी अरेस्टेड. कित्याक तो गोंयचे सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाक हांगा आयिल्लो आसा. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता गेल्ली 4 वर्सां ह्या गोंयच्या जनतेक एवरी टायम प्रश्न विचारले की हात जोडटा, आज आमी तुजे कडेन हात जोडून सांगता ताका अरेस्ट कर, ताका अरेस्ट कर आनी भितर उडय. लेट अ स्ट्रॉंग मेसेज गो. कित्याक गोंयचे अशें जर तर सोशल हार्मनी तुमी डिस्टर्ब करत, गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, हांगा टुरिस्ट सुद्दां येवपाक हांगा भितले. दुसरें, प्रमोद मुतालिकाकूय बॅन केल्लो. मनोहर पर्रीकरान 2014 शिगम्याच्या वेळाचेर ताका बॅन केल्लो गोंयान एंटर जावपाचो. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान फुडले 8 म्हयने 9 म्हयने इलेक्शन इयर हे सगळे हेट स्पीच दिवपी गौतम खट्टर आसूं, प्रमोद मुतालिक आसूं, राजा सिंग आसूं, हांगा बॅन कर गोंयान एंटर जावपाचें. नाजाल्यार इन्सिडंट जायत रावतले. वी कंडेम दीस अँड वी डिमांड दॅट गौतम खट्टर हॅज टू बी अरेस्टेड इमिजिएटली. तो हांव आतां वाचतालो की ना कारवाई, नो कारवाई, ताका भितर उडय. ताणें गोंयचे पीस, युनिटी, सोशल फॅब्रीक डिस्टर्ब करपाचो ताणें प्रयत्न केला, ताका भितर उडय. सजा जावपाकूच जाय. कार्लोस बाब, तुम्ही कंप्लेंट फायल केला आणि सेक्शन्सूय मेन्शन केला तुमची कितें ताका लागपाक जाय ती. हांवें पयले मुगे मॅसेज घायल्ली की त्या सुप्रीम कोर्टाक एक ऑर्डर आसा की असले कम्युनल हेट स्पीच दिले तेन्ना कोणें पुलीस मस्ट सुओ मोटो रेजिस्टर अ कंप्लेंट विदाउट वेटिंग फॉर अ कंप्लेंट. देखून हांवें व्हिडिओ काडटरी हांव बेश्टो ऑगर रावलो ना. हांवें एक कंप्लेंट दिला अलॉंग विथ रोशन लुकमता इज फ्रॉम कांदोली, and we gave it this morning, quoting the sections of insult, communal this thing, hatred which he is creating, and the sections for which he needs to be booked and punished. I've also quoted the Supreme Court order which speaks that if the police officer does not register the offence as FIR, he will be taken for contempt of court. आतां message हांव police officer सगळ्यांक दिवपाक सोदता, full Goa, that first is this is election year. आतां फुरीस फोडटले, गुमटी फोडटले, नाल्यार देवळां कितें कोत्तले, हें आमी रावपा जाय जातलें म्हणून, आनी हेट स्पीच वाडोवन येतले. When this is happening, especially in the presence of police officers and policemen, हिंगाय वास्को पासून it is a big rally, it was a big mela, so police surely were there. It was their duty to have first caught him, taken him in custody and booked the offence, which they did not do. The Congress party will demand an action in this for the violation of the Supreme Court order. We want to know which police officers were there silently watching and allowing this to happen. The second thing is, on the stage were MLAs of the government, including a cabinet minister. Mawin Godino, cabinet minister. Krishna Daji Salkar, who is the MLA of the BJP, and Sankalp Amonkar, BJP MLA. All three were on the stage and no one reacted. There is one thing which I saw in the video, that somebody comes and gives something to the speaker, that Gautam Khattar, apparently some paper, and he turns around and even says that nobody has stopped me. What do I do? Saying MLAs, ministers are there, he says that. See, just listen to it very carefully. The organization which organized has apologized and said that we tried to tell him about this, but offense is of the speaker who is making the hate speeches,
And the dereliction of duty is of the police officers who have been standing there and not taking action. So this is what will require an investigation, inquiry and action against the police, and this is the warning which I am giving to every police officer across the state. If you don't stop these kind of things when it starts, remember you will be taken in for action and also for contempt of court of the Supreme Court. What step the Congress will take if no action is taken? First, I have filed a complaint. Once we have filed a complaint, the police, we will follow it up with the magistrate if no action is taken. And as far as the other part of the action is, we will approach the DGP to make sure that action is taken, inquiry is conducted, and action against the defaulting police officials has to be taken. No, we also charge that this is a BJP sponsored provocation of polarization and creating a communal tension. I can show you a photograph where you can see that the speaker Gautam Khattar is closely discussing with the Vasco MLA Krishna Daji Salkar and his wife. So this is a BJP sponsored provocation done through Gautam Khattar. There's no doubt about it, because it took 48 hours for Krishna Daji Salkar to even give a statement. In fact, they should have gone on that 18th evening to the police station and filed a complaint against him, because he is an elected representative of the people of Vasco. So this is nothing but a BJP sponsored provocation. Thank you. Thank you. Thank you.